हम करेंगे, 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 हम करेंगे। मातरम, 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 मातरम। जय श्रीराम। जर देशभर चालू असा बऱ्यापैकी चाललेलो स्टार्ट केल्ली मागीर तांकां खंयची एक ऑर्गनायझेशन जॉईन जावपाक लागले विच वॉज एंटी नॅशनल उमर खालीद आणि नीटाचो मागीर खंयसरूच हेजे ना सो हितून मागणी आसा की जे कोण थंयसर मिक्स जाल्ले आमच्या युथा मदीं तेंच्या अगेन्स्ट आमी कंप्लेन करपा खातीर आयज येल्ले आसा आनी हेचे फुडें जेन्ना असले प्रोटेस्ट जातले युथा वांगडा आमी सदांच आसा आनी आमच्या वांगडा जर आयज पळयत जाल्यार सगळो युथच हांगासर आसा शेकड्यांनी युथ हांगासर जमा जाल्लो आहा प्लस फुडें आसा सो हितून आमचो एकूच इंटेन्शन आसा की युथाचो जो रिलेटेड इश्यू आसा युथ प्रमाणे वयपाचो नॅशनल इश्यूज हे घेवन आपले पोळी खंय तरी बाजूंक सोदता हे जावपाचें न्हू त्या खातीर आमी कंप्लेन करपा खातीर आयला अमूक मागणी जे काल थंयसर जे एंटी नॅशनल प्रोटेस्ट थंयसर जाल्ले आसा एंटी नॅशनल स्लोगन्स जाल्ले आहा फॉर एक्झाम्पल उमर खालीद म्हणून काल म्हाका तुमची न्यूज म्हणजे कव्हर केल्ले आसा तितून फ्री उमर खालीद म्हणजे म्हाका दिसता तेजो आनी हांगा खंयसरूच संबंध ना सो त्या हितून आमी हांगासर पुलिसीक भेट दिवपाक गेल्ले की असले कोण आसा कितें आसा जेन्ना असो पब्लीक मॉब पळयता तितून मदीं कोण तरी घुसतात आनी आपली पोळी बाजूक सोदतात सो हितून हे कोण आसा ते आयडेंटिफाय करपाक आमी पुलिसा कडेन मागता उमर खालीद कोण हो उमर खालीद म्हणून एक खंय तरी एका दिल्ली थंयसर ताका धरलेलो बिकॉज ऑफ एंटी नॅशनल सगळे इश्यूज 2020 म्हाका दिसता ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी स्टील तेजी म्हाका दिसता केस चालू आसा आनी तो अजून भितून आसा सो हितून म्हाका दिसता खंय तरी ताका सोडप म्हणजे तेची मागणी करप आनी तेजो म्हाका दिसता ही इज नॉट अ यूथ आनी ताका घेवन हांगासर रिलेशन आमचे कांयच संबंद ना काल जेन्ना हांगासर प्रोटेस्ट जाल्लो शेकार आमचे कशें आसा आमी पयलीं ताका सहभाग जावपाचे आमी प्लॅन केल्लेले आमचे युथ वयपाचो जाल्लो पण जे प्रोसिजर जो चल्लो म्हणजे नीट जाल्ले पेपर लिकेज जालो इश्यू जर गव्हर्मेंटान थंयसर ताबडतोब जे एक्शन्स घेतले जे कोण कितें की नीट आतां कळल्या प्रमाणे की इट इज अ सेपरेट बॉडी तांकां तेंचेर ऑलरेडी कारवाई केल्ली आहा तांकां अरेस्ट केल्ले आसा सो सगळ्यांची थंयसर इन्क्वायरी जाल्ला सो जेन्ना प्रोसिजर जालो नीट एक्झाम दुसरी कंडक्ट सुद्दां जाली रिजल्ट सुद्दां आयले म्हणजे नीट एक्झाम आन्सर करणारे भुरगे सगळ्यांनी आन्सर केल्ले आसा स्टुडंट्स आर हॅपी जे खरे कोण नीट एक्झाम आन्सर करणारे आसात ते सगळे खुश आसात सो जेन्ना हेच लोक खुश आसा जाल्यार हे खंयसून आयले मेन मुद्दो कितें आसा मुद्दो थंयसरूच उरलो नीट एक्झामचो मेन इश्यू कितें आसलो जर मेन इश्यू जर सॉल्व जालो जर नीट एक्झाम कंडक्ट दुसरी जावून नासली जाल्यार इश्यू रेज केल्लो बरें आसा आमी सपोर्ट करता हेका पण नीट एक्झाम बऱ्यापैकी कंडक्ट जाली जे स्टुडंट ते एका नीट एक्झामी अपियर जावपाचे ते स्टुडंट अपियर जाले रिजल्ट सुद्दां आउट जालो तेंचे ऑलरेडी मेडिकलाक म्हाका दिसता गेल्ले आसा सो प्रोसिजर त्या सुरू आसतना हे करप म्हणजे एक खंय बॅक हँड कितें तरी त्यांच्या हेतू वेगळो आसा अशें दिसता उबे आसले हांव तांकां विचारपाक सोदता की त्यांचो सपोर्ट आहा का गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे थंय लोक उबे आसले सगळे उबे आसले ते सगळे फुडें येवन तांकां सपोर्ट आहा का म्हणून हांव विचारपाक सोदता उमर खालिदाचे बॅनर घेवन थंय उबे रावले त्या टायमार सगळे ऑपोजिशन पार्टी सगळे उबे रावल्यो आमी खंयच्या पार्टी म्हणून हांगा येवंक ना आमी म्हापशेचे नागरीक म्हणून हांगा येयला पण आमी म्हापशेचे नागरीक विचारपाक सोदता की त्या भुरग्याक उमर खालिदाच्या सपोर्टाक थंय बॅनर घेवन आसले तांकां हेंचो सपोर्ट आहा का म्हणून अशेंच तेन्ना फ्री मसूद अझर म्हणून तेन्ना सुरू केल्लो ती मुवमेंट सुरू जाली आणि एक टायमार फ्लायट हायजॅक करून हेंच्यांनी मसूद अझराक सोडचो पडलो आयज हे खंय तरी उमर खालिदाक अशेंच करून आमचे खंय तरी एक देशाकडे खेळवाड करपाचो प्रयत्न चालू आहा म्हणून म्हापशेचे नागरीक हांगा विचारता कारण आमच्या म्हापशेच्या भुमीचेर हे घडला इतको वेळ जेन्ना प्रोटेस्ट लक्ष दिवपाक थंयसर प्रोटेस्ट केल्लो तेंच्यांनी तेंचे हे केल्ले सो आमी प्रोटेस्ट करपाक आमी दिलो आमच्या जर लक्षात येयल्ले जाल्यार आमी काल झगडी करपाची थंय आमकां थंय झगडी करपाची नासली तो प्रोटेस्ट निटाचो आसलो आमी सपोर्टान आसा निटाच्या जे कितें जालां आमी स्टुडंट्सां वांगडा आसा बट आयज आमी पिसफूल प्रोटेस्ट काडून पुलिसांकडे येयला कित्याक आमकां जर काल आमी जर करपाक गेल्ले जाल्यार सगळे तुमीच विचारपाचे की तुमकां तो प्रोटेस्ट नाका का म्हणून आमी काल काय करूंक ना इशू आयज आमी करता आमची मागणी आहा त्या चलयेक अरेस्ट करचो आत्ता आमकां लक्षात येयला की पणजे दोग जाणां कोण तरी सेलिब्रेशन जे रेजिग्नेशन जाला त्या सेलिब्रेशनाक रावन थंय कोणे तरी उमर खालिदाचे फ्री उमर खालीद म्हणून थंय रावले तांकां अरेस्ट केला त्याच धर्तीचेर त्या चलयेकूय अरेस्ट करपाक जाय कित्याक स्टुडंट्साच्या नांवा खातीर पॉलिटिक्स करप आतां बंद पुरो जाले हे इनोसंट फेस दाखोवन हेंची आयडियोलॉजी जर दुसऱ्यांचेर लादपाक सोदता जाल्यार तांकां भितर उडोवपाक जाय आतां म्हापशेचे असले का आणि खंयचे असले तो विशयूच ना हांगा सगळ्यांक रायट आसा काश्मीरचो सुद्धा भुरगो हांगा येवन प्रोटेस्ट करीत न्हू आमकां काय भितर हे ना म्हापशेचेच आसपाक जाय अशें काय ना
तो प्रोटेस्ट कित्याक आसलो आणि थंय मागणी कसली चल्ला हेजेर प्रश्न विचारपाक जाय. बट युथाच्या नावार कोण आपलो अजेंडा फुडें काडपाक सोदता थोडे म्हणटा लेफ्टिस्ट लोक जे आसा त्यांना आता खंय तरी रूम मेळ्ळा ह्या निटाच्या विशया खातीर फुडें सरपाचो. ते लोक हांगा हे जे जेंच्यांनी स्वताच्या आवय बापायक केन्ना च्या विचारूंक ना ते आयज देश फुडें वाचोवपाक भायर सरला. म्हणटा पळय तुम्ही ते कोण आयडेंटिफाय जाल्या ते आयडेंटिफाय पुलिसांनी करपाची मागणी आता. हो जेन्नाच्यान आंदोलन जेन्नाच्यान सुरवात जाल्ले तेची सुरवात आसली दिल्लीच्यान सुरवात जाल्ली अख्ख्या सगळ्या थरांसून तेका सपोर्ट आसलो अपार्ट फ्रॉम रिलिजियस आनी पॉलिटिकल. सगळे लोक सगळे यूथ सगळे स्टुडंट्स तेंचे पेरंट्स सगळे ह्या आंदोलनाक सहभाग जावपा आसले. पूण दिल्लीच्यान जेन्ना सुरवात जाले की हिंदू धर्माचेर स्पेशली जो अटॅक जालो प्रभू रामाची विटंबना जाली थंयसर नाम रहेगा अल्लाहची सॉंग्स थंयसर म्हटली गेली. त्याच्या भायर एक कॉमेडियन्स बी ज्यांचे पास्ट हिस्ट्री आसा ज्यांच्यांनी हिंदू देवांक आणि हिंदू बिलिफ्सांक मॉक केल्ले आसा तेंचेर ऑलरेडी केसीस जाल्ल्यो आसा. तसल्या लोकांक थंयसर आपोवन जेन्ना हे आंदोलन हेंचे जेन्ना हेतू उगडे पडले तेन्ना हेंचे खंयसरी तरी ते भरकटले गेले. म्हणून हे जे काल लाठीचार्ज जाला आणि व्हायलन्स जाला तो ह्या सगळ्या कारणां खातीर जाला. दुसरो विशय आमी पयले जेन्ना प्रोटेस्ट चालू आसलो पळय तेन्ना स्टेजीचेर रॅप डान्स म्युझिकूय चलताली कितें रॅप डान्स चलताली. आझादी आझादी ही स्लोगन्स केन्ना वयर सरली ह्योच उमर खालीद आणि हेंच्यांनी जेन्ना ते JNUन तेन्ना तेंच्यांनी एक आंदोलनां केल्ली तेन्ना तेंच्यांनी भारत तेरे तुकडे होंगे सगळ्या कडसून आझादी हांकां जाय ही स्लोगन्स तेंच्यांनी त्या आतंकवाद्यांची स्लोगन्स तेंच्यांनी हांगासर गोंया मेरेन पावयली. आंदोलनान खुबश्यो आमच्या फ्रीडम फायटरांनी खुबशे बरे बरे स्लोगन्स दिल्ले आसात जे तांकां थंयसर यूज करूं येता आसले. बट ह्या आंदोलनाचे ऑलरेडी कोणी तरी हायजॅक केल्ले आसा. हे आंदोलन खंय तरी विकले गेल्ले आसा आणि हेचो फायदो देश विघातक जे शक्ती आसात आमच्या देशाचेर जे आक्रमण करपाचे जे भितरसून पोखरूंक सोदतात हे लोक तेचो फायदो घेवपाचो प्रयत्न चालू आसा आणि आमचे जे यूथ आसात तांकां ते दिशाभूल करून तेंचे ते आंदोलनाचो फायदो घेतला. मातरम उमर खालिद मुर्दाबाद. सुरक्षा कौन करेगा हम करेंगे हम करेंगे. उमर खालिद बलवा है. जय जय काल नीट प्रोटेस्ट जाला हांगासर स्टुडंट तर्फे आसले म्हणून आम्ही सगळे म्हापशेकार उभी रावले. पण थंयसर प्रोटेस्टाच्या दरम्यान थंयसर खुबशे प्ले कार्ड झुरून रावले. थंयसर फ्री उमर खालीद आनी कसले इवन आझादी दे दो आनी कसले भारतीय वेगवेगळे स्लोगन्स थंयसर वापरले. आणि जे हांगा जो थंयसर प्ले कार्ड घेवन रावन थंयसर सो तेजे खंय तरी इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक की उमर खालीद आनी निटाचो खंयसरूच संबंध ना. आणि नीट प्रोटेस्ट जो आसा तो बऱ्या पैकी थंयसर चालू आसलो आणि हे कोण कोण मदीं घुसोवन तांकां स्टुडंट सुद्धा जे आसले थंयसर तेंचे मदीं घुसोवन हे फक्त आपले खंय तरी राजनितीक पोळी वाचपाची अशें आमकां काम आसा. सो तेन्ना असल्या लोकांकी आनी असले म्हापशा परत आनी हाडपाचें मेळ्ळें. सो त्या संदर्भात आमी ती कंप्लेन करपाक. सर ऑलरेडी उमर खालीद जो आसा तो 2020च्यान डिटेंड आसा. त्याचे बेल रिजेक्ट जाल्ले आसात सगळे. अजून ताका सोडपाक न्ही तो देशाक घातक आसा म्हणून ताका भायर सोडिना. आणि त्याचा सोडोवपा खातीर जर ह्या युथ प्रोटेस्टांसून जर प्रयत्न केले जाल्यार खंय तरी युथांकूय ते फुडें घातक आसा आणि आमच्या समाजाकूय आमच्या देशाकूय घातक आसा. सो ह्या खातीर हे जे चली जी स्पेशली ते प्ले कार्ड घेवन रावलेले म्हापसान देशभर जालेच ते बट आयज म्हापशान आसा म्हणून आमकां हेतून लक्ष घालचें पडलें. कित्याक हे जर अशें चालू जालें जाल्यार केन्ना स्प्रेड जायत व्हायरस कसो आणि सगळ्या थरांसून तेचेर व्हडल्या प्रमाणात आंदोलन जातले. त्यांची ही शक्ती जी आसा विघातक शक्ती ती आताच चिड्डूंक जाय सर. हय पण जे आता जस्ट अरेस्ट झाले पळय ते सेलिब्रेशन चालू एज्युकेशन मिनिस्टराची रिझिग्नेशन जाल्या उपरांत ते सेलिब्रेशन जालो. थंयसर सुद्धा कोण एक प्ले कार्ड घेवन रावलो जेतून 2 नांवां आसली उमर खालीद आणि शार्जिल. हे दोगूय जे 2020च्यान डिटेंड आसात ऑलरेडी आणि तेंचेर जी सेक्शन्स लागल्या ती सगळी देशाच्या अगेन्स्ट कट कारस्थान केला म्हणून ही सेक्शन्स लागलेली आसा. गंभीर गोष्ट कितें आसा की नेपाळान जशें सगळें सरकार उद्ध्वस्त करपा खातीर जें जाल्लें आसा
सो तेजे डी स्टेटचे हे आसा न्ही तांची इन्व्हॉल्वमेंट आसा हातून स्टुडंट्स कितें आसा दिल्ली जे जाला ते गोंयांत जावचे ना म्हणून तो भाग आसा दिल्ली जे जाला तातूंत 4,000 लोकांचे प्रोटेस्टा खातीर परमिशन आयले 12,000 लोक पण तातूंत 2,000 आशिल्ले पळय ते क्रिमिनल्स आशिल्ले तातूंत ते 500 सुमार आशिल्ले ते कन्विक्टेड आशिल्ले. ते आमी आतां वयतले गो थ्रू वयतले आमी ते कितें बरयल्लें आसा तेंच्या मेमोरंडमाचेर आनी कायद्या प्रमाणे कितें अशी कारवाई आसा पळय ती आमी करतले. मेन तेंची मागणी ते प्लेस कार्ड कितें तरी घेवन कितें उमर खालिदा बद्दल उलयल्लें आसा सो आमी ते पळयता कशें कितें आहा ते तेंच्यांनी कितें मेमोरंडम दिल्लो आहा तेंच्यांनी आनी योग्य ती कारवाई जातली. आज आम्ही सगळे म्हापसाचे नागरिक आज मुद्दामून म्हापसा पोलीस स्टेशनाचेर जमा जाल्या. हेचे मुख्य कारण जे काल एक म्हापशान एक प्रोटेस्ट जाल्लो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गार्डनान आणि तो प्रोटेस्ट जो आपयल्लो तो नीट एक्झामीचे जे पेपर लीक जाल्ले आणि एज्युकेशन मिनिस्टरा तेचे रेजिग्नेशना खातीर तेंच्यांनी प्रोटेस्ट आपयल्लो म्हणून सगळ्या थरांसून तेका सपोर्ट आसलो कोणाचे ऑपोजिशन नासले तेका. बट जेन्ना ह्यो प्रोटेस्ट स्टार्ट जालो तेन्ना थंयसर जे स्लोगन्स यूज जाले जे हेच्या पयलीं आमचे देश घातक जे शक्ती आसा तेंच्यांनी सुरवात केल्ले थंय स्लोगन्स म्हटले गेले. परत तितून उमर खालीद फ्री उमर खालीद म्हणून हे प्ले कार्ड जेन्ना दिसले तेन्ना खुबशा म्हापशेकारांनी तेचेर प्रतिक्रिया आपली सोशल मिडियाचेर जे न्यूज चॅनलांसून जेन्ना हे सगळे फुडें सरले तेन्ना सोशल मिडियाचेर प्रतिक्रिया भायर सरपाक लागल्यो. आणि आयज आमी सगळ्यांनी मेळून एक ठरयलें की ते जे स्पेशली ते चेडू जे प्ले कार्ड घेवन आसले तेका अरेस्ट करपाचे आणि तेची थरर इन्क्वायरी जावपाची की तेणी हे प्ले कार्ड धरपाचें कारण कितें सो फाटल्यान ताचो हेतू कितें आसा तो कित्याक हो प्रोटेस्ट आसलो पेपर लिकाचो आणि हेचेर एक आतंकवादी गतिविधी केल्ल्या मनशाक जो 2020च्यान अरेस्टेड आसा जो तेचे बेल प्रत्येक फावटी रिजेक्ट जाला कित्याक तो जर भायर सरत जाल्यार देशाक घातक आसा तो मनीस. आणि तेका फ्री करपाचे जर प्ले कार्ड गोंया सारख्या आमच्या धाकटुल्या राज्यान जे जाग्याचेर सगळे लोक एकता आणि शांततेन रावतात सगळ्या धर्माचे सगळ्या जातींचे लोक शांततेन रावतात थंयसर जर उमर खालिदाक फ्री करपाचो म्हणून कोण जर प्ले कार्ड घालता आणि मेन हेचेर एक विचार करपाची गोष्ट आसा की तेणी मुद्दाम म्हणून आपले फेस कव्हर करून ते प्ले कार्ड फुडें केल्ले जेचे करून तेची आयडेंटिटी लिपपाची. सो आमी आयज मागणी करपाक गेल्ले म्हापसा पोलीस स्टेशनाक की ते चेडवाक बेगीनच्या बेगीन अरेस्ट करून त्याची एन्क्वायरी प्लस त्याचे जे कितें कनेक्शन्स आसात ते सगळे फायंड आउट करून एक आमच्या देशाक खंयसून तरी एक परत एक व्हडल्या प्रमाणात ना जाल्यार एक बारीकशी तरी सुरक्षा प्रदान जातली.